हांवें पळयलां केन्नाच बजेटाच्या दिसा केन्ना ऑपोजिशनाक भायर काडलें म्हाका याद ना. हांव सुद्दां पयल्याच खेपे म्हाका भायर काडला, केन्ना भायर काडलो ना. कितले डिफरन्स जावं, झगडीं जाले आमचे एसेंब्ली भितर एक्चुअली झगडीं जाले. सो दिस इज कितें जाता आज पळय आमकां आज फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा देर विल बी नो ऑपोजिशन रिएक्शन टू द बजेट. बजेटाचेर आमी आज रिएक्शन दिवपाक शकना. म्हणजे ऑपोजिशनाक मौन व्रत पाळचें पडटा बजेटाचे बद्दल. हे लोकशाहीक कितलें घातक. आणि बजेटान सीएमान सांगला फॉर स्किल डेव्हलपमेंट जो करतलो सो इंडस्ट्रीक डेफिनेटली फायदो जातलो. पूण सगळो हो फुडाराक आज पळय जो आमकां बुस्ट जाय आशिल्लो इंडस्ट्रीक तो आमकां ह्या बजेटान दिसलो ना. ताणें ऑनलायन हें केलां ऑल गोवाची, पण चडशे आमचे ह्या खातीर अजून हाचेर येवना. मेन आमकां JIDC कडेन लागता ते अजून ऑनलायन येवना. बरोबर. आनी बाकीचे हातून थोडे तितीन प्रॉब्लेम आसा ते म्हण तूं सॉल्व जातले. पण गव्हर्मेंट सायडीन आमकां एक अशी कमिटी ऑर कितें जाय आशिल्ली की हू वील मॉनिटर ऑल दीस एस्पेक्ट. That whether budget is forward, yes, budget is forward looking in terms of intent. Budget is backward looking in terms of administrative efficiency, and it is awkward because you are asking me to rate it. Yeah, so so we are basically hung into these two situations. Revenue generation, well, nothing much is left with the government.